नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो। विष्णू सूर्या वाघाचेर फोण्या निमणे संस्कार आफ्रिकेसावन सकाळी बॉडी फोण्या पावल्या उपरांत निमाणे दर्शनाक आमदार, खासदार, मंत्री, कलाकार, साहित्यिकांची हजेरी। फ्रांसिसा उपरांत बीजेपीचे परत 13-14 आमदारांची काँग्रेस परत लार्जस्ट पार्टी। विधानसभेत 37 आमदार। सरकार साल्वार करूंक मांद्रे, शिरोडा, म्हापशा तिनूय सीट जायच। वास्कोकारांच्या घरादारांनी नाका तोंडात खाणा जेवणात काजळी। पोल्युशन बोर्ड लायता नवे नवे सोद। प्रदूषणाक फक्त कोळसोनी बाकीची कारणां। आयटीचे अभ्यासावेल्यान मंडळाचो रिपोर्ट। लोकसभा वेंचणूक लढवंक गोवा सुरक्षा मंच तयार। जीएसएमाचे उमेदवार जिखले जाल्यार मोदीकूच तेंको। म्हापशेचे पोट वेंचणुकेचेरूय जीएसएमाचो दोळो। आनी खेळांत केरला ब्लास्टर्सा आड जिखल्यार एफसी गोवा पावता सेगीत दुसऱ्या वर्सा आयएसएलाचे प्ले ऑफात। सोमारा फातोड्या मॅच। ईस्ट बंगाल आड चर्चिल ब्रदर्स मॅच 1-1 बादाबाद। आय लीग टायटल रेसीज दोनूय टीमीक फटको। आदलो आमदार नामनेचो कलाकार विष्णू सूर्या वाघाच्या कुडीचेर आयतारा निमाणे संस्कार जाले। फातोडीर ताची बॉडी दाबोळी पावली आनी थंयसावन फोण्या बांदोडकार मैदानाचेर ती लोकांक निमण्या दर्शनाक दवरली। शासकीय भोवमान दिवन फोंडेच्या मुक्तीधाम मसणभुंयेर ताचेर निमणे संस्कार जाले। आमदार, खासदार, मंत्री, कलाकार निमणे दर्शनाक पावले। पद्मश्री ताका हक्कान मेळपाक जाय, कित्याक तेजे असलो ओरेटर, रायटर, डायरेक्टर आनी कलाकार गोंयांत जावंक ना आनी जावपाक खूब टायम लागतलो। जे लोकांक सांगणे केल्ली, लोकांक सांगलेले, प्रत्येक देवळांनी वचून जे कोणे हात धरलेले तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्ले। विष्णू वाघाक म्हाका दिसता खंय तरी यूज केल्लो जालो त्या हितून। तो प्रामाणीक म्हणून आपूण गेलो, आपले एक योगदान जे कितें दिवपाक जाय आसलें गोंया खातीर, जे कार्य खातीर, जे काम तेणें फुडें एक चळवळ चालू केल्ली, गोंयभर ते भोंवले। म्हाका दिसता ताका खंय तरी खंयच्या हेचेर तेजो वापर केल्लो गेलो। विष्णू वाघाक जें रिकॉग्निशन दिवंक जाय तें म्हाका दिसता सरकार दितलो। ताजें लिटरेचरान जें ताजें टॅलंट आसा तें तो आमदार म्हणून टॅलंट नाशिल्लें, आमदार जावचे पयलींच ताजें टॅलंट आसलें। सो म्हाका दिसता की सरकार वो आनी खंयची ऑथॉरिटी जी आसा ती ताजें योग्यपणान ताजें रिकॉग्निशन ताका दितली आनी दिवपाक जाय जाल्यार ताका ताजे खातीर आमी कितें करूंक जाय जाल्यार करतले। विष्णू वाघ एक कलाकार, एक पत्रकार आनी एक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आशिल्लो असो एक विद्वान गोंयचो। म्हाका दिसता आमकां हें मोठें लुकसाण गोंयांक। त्याच्या त्या आकस्मीक निधनान गोंयांत एक मोठी साहित्यीक पोकळी जाली। राजकीय मतभेद जाल्यार सुद्दां पर्सनल रिलेशनशीप विष्णून केन्नाच तोडली ना। अशें एकमेव व्यक्तिमत्व आज आमकां सगळ्या संवसार सोडून गेले, ही खूब संपूर्ण गोंयाची हानी आसा। ताणें काम केलें की ज्या जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार ताणें आपलें पावल जें आसा पावलाचो ठसो त्या जाग्यार ताणें दवरलो। आनीक बरो राजकारणी आज आमच्या मदीं ना। गोंयचें खूब लुकसाण जालें, त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाचें आमकां लुकसाण आसाच। कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्गाच्या वतीनं आम्ही आज वाघ साहेबांना इथं भेटायला आलेलो आहोत आणि आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य परिषद आणि साहित्यिक आज दुःखाच्या महासागरात अडकून पडलेले आहेत। माझा जवळचा मित्र होता आणि मी महाराष्ट्रातला मुंबईतला आहे, पण
महाराष्ट्रान जाल्यार इतकं प्रचंड प्रेम दिलं आणि त्याच्यासारखा महाकवी होणे जाय. फ्रांसीस गेल्ल्यान बीजेपी परत 13चेर 14 आमदाराची काँग्रेस आशिल्ली तशी परत सिंगल लार्जस्ट पार्टी. विधानसभेत आमदारांचो आंकडो देंवलो 37चेर. सरकार करूंक 19 आमदार पुरो. आता तिनूय मतदारसंघांनी बरोबर पोटवेंचणूक जातली. बीजेपीन सिंगल लार्जस्ट टार्गेट धरल्यार तिनूय सीट जिखूंक जाय. मात तिनूय काँग्रेसीन जिखल्यार परत आशिल्ले तशे मूळ 17चेर. खासा रिपोर्ट. बीजेपीचो आमदार आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस गेल्ल्यान बीजेपीची सगळीं गणितां हालपाक शकता. फ्रांसिसा फाटल्यान बीजेपी आनी विधानसभेचें सगळें गणित बदल्लां. फ्रांसिसा उपरांत विधानसभेंतली गणितां बदल्लीं. आमदारांचो आंकडो पावलो 37चेर. बहुमताक 19 आमदारांचें बळगें पुरो. बीजेपीच्या सरकारांत 22 आमदार आसात. गोवा फॉरवर्ड मगो अपक्ष मेळून सरकारांत 9 आमदार. बीजेपीचे फक्त 13 आमदार. तातूंत पर्रीकार मडकयकार दुयेंत. 14 आमदारांची काँग्रेस सिंगल लार्जस्ट पार्टी. म्हापशां शिरोड्या मांद्र्यां पोटवेंचणूक जावपाची आसा. तातूंत पर्रीकार मडकयकार दुयेंत. 14 आमदारांची काँग्रेस सिंगल लार्जस्ट पार्टी. म्हापशां शिरोड्या मांद्र्यां पोटवेंचणूक जावपाची आसा. एके वटेन मायनिंग बंद, दुसरे वटेन मुख्यमंत्री आनी सरकाराचो फुडारीच दुयेंत जाल्ल्यान प्रशासनाची दशा. तातूंत युतीच्या आत्र्या पयऱ्यान रागार फुगार. बीजेपीच्या 13 आमदारांची तोंडां सध्या वेगवेगळे दिशेन. सगळेच वटेन निराशा घेवन बीजेपी आतां लोकसभा आनी 3 मतदारसंघांनी पोटवेंचणुकेक फुडो करपाची आसा. म्हापशां शिरोड्या मांद्र्यां जातली पोटवेंचणूक. बीजेपीक शिरोड्या म्हादेव मांद्र्यां पार्सेकाराचें संकट. म्हापशां बीजेपीचो उमेदवार कोण आसतलो तें अजून स्पश्ट ना. मायकलाचो म्हापशेचेर प्रभाव, मात सरकाराचेर नाराजी. मायनिंग बेल्टांतले आमदार फुडारी धरून काब्राल बेजार. बीजेपीक सिंगल लार्जस्ट पार्टी जावंक 3 सीट जाय. काँग्रेस तिनूय सीट जिखल्यार आशिल्ली तशी 17चेर पावपाची. काब्राल मायकल लोबो बेजार. म्हादेव पार्सेकाराचे बंड आनी बाकी कडेन विरोधी वातावरण. तातूंत दुयेंत मुख्यमंत्री आनी दिग्यो लायिल्लें सरकार घेवन बीजेपीक आतां सिटां वाडोवपाचे बाय इलेक्शनाक झूज दिवचें पडटलें. मायनिंग बंदीक लागून लोकसभा आनी पोटवेंचणुकेक बीजेपीक बऱ्योच उठाबश्यो काडच्यो पडटल्यो. इलेक्शन लोकसभे बरोबर घेवन मोदीच्या नांवान पासार जालें म्हूण घडये निमाणो यत्न. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. वास्को लोकांच्या घरादारांनी नाका तोंडांनी खाणा जेवणात काजळी आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एक नवे सोद लावन कारणां सोदता. वास्कोचे प्रदूषणाक फक्त कोळसो न्ही, बाकीची कारणां जबाबदार म्हणून मंडळाचो रिपोर्ट. मुंबयच्यान IITन खंय अभ्यास करून हो रिपोर्ट केला. बंदरावेल्या रस्त्यावयलो धुल्ल गाडयो येवच करतना खंय पातळटा. हो धुल्ल कंट्रोल करूंक जाय म्हणून रिपोर्ट. अदानी आनी जिंदाल सध्या MPT सरकार आनी पोल्युशन बोर्ड कोणाकूच कोताक धरिनात. वास्कोकारांच्या घरादारांनी नाका तोंडांनी खाणा जेवणात काजळी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आता मुरगांवचे कोळशाचे प्रदूषणाचेर एक रिपोर्टाचो सोद लायता. आता मुंबयचे IITन खंय रिपोर्ट केला. वास्कोचे प्रदूषणाक खंय फक्त कोळसो जबाबदार न्ही, रस्त्यावेलो धुल्लूय. IITचो अंतरीम रिपोर्ट. मुंबयच्या IITन हवेचो, हवामानाचो, धुल्लाचो आनी बाकीच्या गजालींचो अभ्यास करून रिपोर्ट दिला. एअर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम डाटा आनी एअर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन डाटाचो हो अभ्यास करतना आधार घेतला. पावसांत खंय प्रदूषणाचें प्रमाण देंवता. 7 सुवाती वेल्यान नमुने घेवन रिपोर्ट केला. प्रदूषणाचेर खंय अजून अभ्यास चल्ला. वास्को ठरावीक सुवातींनी कित्याक लागून प्रदूषण जाता ताचो अभ्यास करूंक खंय IITचे रिपोर्टाचो उपेग जातलो. जिंदाल आनी अदानी खंय हरशी MPT वेलो कोळसो वेवस्थीत हाताळटात. हालींच वाऱ्याक लागून मातसो कोळशाचे धुल्लाचो त्रास उप्रासला म्हूण 4 दिसां फाटीं पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन उलयल्लो. 2 दिसां उपरांत जिंदाल अदानीचो आयिल्लो बोटींतलो कोळशाचो कन्सायनमेंट अनलोड करूंक दिवचो म्हूण मंडळाक अंतरीम थाकायेक अर्ज. अर्जात ह्या कंपन्यांची उतरां पोल्युशन बोर्डाचे चेअरमॅनान म्हणल्यात तशीच. आनी आतां हो IITचो नवो सोद लावपी रिपोर्ट. 21 तारखेर कंपन्यांचे सुनावणेचो निकाल लागिल्ल्यात जमा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक गोवा सुरक्षा मंच तयार. बीजेपीचे दोनूय खासदार गोंयचे विशय तडीक लावंक पावूंक ना म्हणून सुभाष वेलिंगकारान फोग काडलो. JSMचे उमेदवार जिखले जाल्यार ते मेदूकूच तेंको दितले म्हणून वेलिंगकार उलयला.
गोवा सुरक्षा मंचाच्या कार्यकारी समितीची बसका आयतारा परवरी जाली. म्हापशाय पोटवेंचणुकेत देवपाचोय मंचाचो विचार चल्ला. विधानसभेक 21 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची खंय मंचाची तयारी जाल्या. आमचें म्हणणें अशें आसा की हांगाचो बीजेपी नाच. आमी बीजेपीक एक राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून कन्सिडर करताले. आतां तो काँग्रेस युक्त पक्ष आसा. बीजेपीचे खासदार जे आसा ते इनइफेक्टीव ठरले. दिल्लीक गोंयचे प्रस्न पावोवपाक हे आमकां मायनिंगचो प्रस्न जो आसा तातूंत आमच्या लक्षांत आयलें. म्हादयच्या प्रस्नाचेर ज्यो उलट्यो उडयो तांच्यांनी मारल्यो. आनी फ्रांसीस डिसोजा हो तांचो अखेरचो निश्ठावंत आनी केडरांतलो कार्यकर्तो कॅथलीक समाजांतलो गेलो. आतां जे उरिल्ले आसात ते तांच्या निश्ठेशी पक्षाचे कांय संबंद ना. एकूण भारतीय जनता पार्टी एक मनीस जर सोडलो एखादो दुसरो जाल्यार आतां भारतीय जनता पार्टीन तेन्नाच्या बीजेपीचो आतां कोण मनीस ना हें आमच्या लक्षांत येतलें. त्यामुळे बीजेपी ना, गोवा सुरक्षा मंच हो रिप्लेसमेंट आसा ओवर बीजेपी. आनी वयर जर गेले आमचे कॅन्डिडेट्स निवडून जाल्यार आमी खंयच्याच परिस्थितीन काँग्रेसाच्या बाजून उबे रावचे ना. आमचे खासदार खंय उबे रावतले आमी कितें तें आज आमच्या दोळ्यांसमोर नरेंद्र मोदी आसा. तर तुलना जर केली काँग्रेसाच्या हातान दिवप सगळें नॅशनल गव्हर्मेंट काय मोदीजींच्या हातांत दिवप तर आमकां अशें दिसता की राहुल गांधी पेक्षा राहुल गांधीच्या किंवा अख्ख्या काँग्रेसवाल्यांच्या नादाक तर आमी बाप जन्मान लागचे ना. पण आमी जर आमचे दोनूय निवडून जर आयले जाल्यार आमी इफेक्टिवली काम करताले खासदार म्हणून. आमचे लोक त्या लोकांक बिट्रे करचे ना, फटिंगपणां करचे ना लोकां कडेन. आनी इन ट्रू स्पिरीट आमी आमचो सगळो पाठिंबो जो आसा तो मोदी गव्हर्मेंटाक आमी दितले. त्यामुळे मोदी गव्हर्मेंट इज एट नो लॉस. हांगा दोनूय बीजेपीचे जर गेले आनी आमचे कॅन्डिडेट निवडून जर गेले जाल्यार आमी काँग्रेसाक बळकट करचे ना केंद्रान हें नक्की. आनी तिसरी फ्रंट जी कोण येता तांकांय आमी पळयलां एकूण सगळ्या लोकांचें कितें आसा. त्यामुळे दगडा पेक्षा वीट मऊ आज आसा आमकां. आनी आमकां राष्ट्रीयतेचें दर्शन मोदीजींच्या रुपान घडटा आमकां. दॅट इज सफिशंट फॉर अस. त्यामुळे हो एक आमचो दिशा जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान ठरली. तशेंच मांद्र्या, शिरोड्या आनी म्हापशांय पोटवेंचणुकेक मंच कॅन्डिडेट घालतलो. बूथ रचना आमची जी आसा ही 90% आमची 21 मतदारसंघांनी जाल्या. ऑन एन एवरेज आतां 21 मतदारसंघ आमी काडले आनी ते 21 मतदारसंघाचे पालक कार्यकर्ते नेमले आमी. म्हणजे फाल्यां जर विधानसभा निवडणुको जर लोकसभे बरोबर आयल्यो सरकार डिजॉल्व जावन जाल्यार आमकां वेवस्थीत फूल फ्लेज्ड विधानसभा निवडणुको लडोवपाक मेळटल्यो अशी तयारी आमी केल्ली आसा. आतां 3 पोटनिवडणुको म्हापसा धरून ताजे आमचे कॅन्डिडेटूय ठरलो. आतां ताजी रचना म्हापशाची आमची लागपाची आसा. ती लगेच ह्या येत्या 2-3 दिसांनी आमी लायतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सोमारा आयएसएलात एफसी गोवा केरला ब्लास्टर्सा आयज जैत मेळत जाल्यार सर्जिओ लोबेराची टीम सेगीत दुसरे वर्सा प्ले ऑफात पावतली. पूण ही मॅच सादी सोपी जावची ना अशी चिन्नां आसात. कारण केरळाक हालींच मेळिल्ले बरेपैकी फॉर्म. जरी केरला टेबलात 8वे सुवातेर आसले तरी तांची टीम बरी आसा हे कोच लोबेरान मान्य केलां. आपल्या टीमीक पुराय तांकीन खेळचो करचो पडटलो अशें हो स्पॅनिश कोच मिडिया कडेन उलयलो. Will be tough, hard for us because Goa is a great team. Second, because our game was just 2 days ago, so the time to recover is a little bit short than usual. And also in the last 10 days we had some problems. Some players injured, some players sick. Mi valoración es que nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo. Un equipo que ha tenido un cambio que tiene muy buenos jugadores y que ha tenido un cambio de imagen después del cambio de entrenador. A team with great players and it's looking completely different with the new coach. Estoy seguro que si mañana no estamos al 100% y haciendo las cosas haciéndolas muy bien no vamos a ganar el partido. I'm sure that tomorrow if we are not at our 100% and doing things well, we are not going to take the 3 points. Y con respecto a los otros rivales, lo importante es que dependemos de nosotros mismos,
Lo importante es que si mañana ganamos, aseguramos los playoffs e incluso depende de nosotros ser primeros. And the main thing is that tomorrow, if we get the victory, we guarantee one spot on the playoffs, and also depend on us to finish also top of the table. आयतारा कोलकातात जाल्ली ईस्ट बंगाल आड चर्चिल ब्रदर्स मॅच 1-1 बादाबाद उरली. दोनूय गोल दुसऱ्या हाफात जाले. पयलीं चर्चिलाचो टॉप स्कोरर विलिस प्लाझान गोल मारलो. उपरांत कासिम आयदारान ईस्ट बंगालाक गोल मारून गेमीचें पोझिशन 1-1 ड्रॉ केलें. आयच्या ह्या निकालान दोनूय टिमीक टायटल रेसीत फटको बसला. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.